थोडे रिगार्डिंग सेफ्टीचे इश्यूज आसा हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता तुमी इन रायटींग घालात कारण जे कंप्लेन किंवा केस प्रोसिडींग सेफ्टीचे रिलेटेड कितें इनिशिएट करपा जाय इन रायटींग खंय तरी येवपाक जाय ते रिक्वेस्ट करता तुमी इन रायटींग घालात त्या प्रमाणे डायरेक्शन जावं कंपनी सेफ्टी रिलेटेड कितें इश्यू आसा म्हणजे जे डंप रिलेटेड ते आमी इन्स्पेक्शन करून सेफ्टी पार्ट आमी एड्रेस करपाक ते इमिजिएट अश्योरन्स तुमकां दितात रिगार्डिंग सेफ्टी बाकीचे डिमार्केशन पॉइंट सरान सांगला तशें रेफर करता मेळटलें सरांनी आय म्हणजे आमच्या बजेट नाका जे लोकांना जाय तशें जाय आनी आमी मागता ते लिगली मागता आमचे दाखयला म्हणून मागता आमचो कायदो काय घालू शकना सरकाराचोच कायदो हे प्रश्न जर आमचे सॉल्व जायना जो पावत प्रश्न सॉल्व जायना तो पावत आम्ही आंदोलन माय नाका म्हणजे नाका आमकां माय नाका म्हणजे नाका आणि आम्ही आंदोलन करीत रावतले आम्ही वता निघतली तू आम्ही वता थंय निघतली आणि मायन चालू करून दिवची ना आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसली आमी 3 दीस जाले तुमकां खबर आसतलें 3 दीस जाले आमी मायन बंद दवरलेली आसा आनी त्या कारणान आयज डेप्युटी कलेक्टरान लेटर काडलेलें पंचायतीक की आयज 3:30 मिटींग म्हणून मिटींगे प्रमाणे आमी आयज सगळे जाण गांवचे लोक येयल्ले आसा आनी मिटींगेन आमचे 2 जेन्युइन प्रश्न आसले एक म्हणजे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केला त्या प्रमाणे मायनीन रावचे आनी दुसरें म्हणजे नायट शिफ्ट जी आहा ती कायमची बंद करची हे आमचे 2 प्रश्न आसले बाकीचे जे प्रश्न आसले ते सेकंडरी आमी दवरलेले आसा पण हे 2 प्रश्न ह्या प्रश्नाचेर आमी गांवा मार्फत ठाम आसा जर हे बफर झोना प्रमाणे 21च्या आराखड्या प्रमाणे बफर झोन जर मार्क जायना जाल्यार आमकां ही मायन नाका दुसरे नायट शिफ्ट जर बंद जायना जाल्यार आमकां ही जो करिना जाल्यार आमकां ही मायन नाका हे आमच्या सगळ्यांनी सांगलेलें आसा डेप्युटी कलेक्टराक आमी आमचे तेंच्यांनी जे 50 मिटर म्हटले ते आमी एग्री ना त्या 50 मिटराचेर कित्याक जर तुमकां पळोवपाक जाल्यार तुमी मुळगांवान येवन पळया मुळगांव जे आसा ही मायन जी स्लोपी एरिया आसा आनी मायन वयर चालू आसा आनी सकयल सगळी जवळ जवळ 230 घरां आसा भितर देवळां आसा पंचायत घर आसा सगळे आमचे जे गांवची जी मांडणी देवस्थानाची आहा ती सगळी त्या जाग्यान आसा आणि हे जर आता 50 मिटराचेर जर बफर झोन मार्क करपाक येयले जाल्यार आमचो तेचो विरोध आसा कित्याक जर 50 मिटराचे आतांचे 500 मिटराचे भायर आसतना आमकां इतलो त्रास जाता जर ते 50 मिटराचेर फाल्यां सकाळी येयले जाल्यार आमच्या गांवांक कितलो त्रास जातलो म्हणून आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा तुमकां जर मायन चलोवपाचें आहा जर जाल्यार 2021 आराखड्या प्रमाणे जो बफर झोन मार्क केल्लो आहा त्या तेजेर तुमी ठाम रावा ना जाल्यार मायन बंद करा। डेप्युटी कलेक्टर मुळगांव वेदांताच्या मायनिंग सायट विजिटाचेर येयलो तांकां आमी प्रॅक्टिकली व्हरोन दाखयल्लेले आहा कितें परिस्थिती जाल्लेली आसा ती आमी हे फाटले 3 वर्सांच्यान मायनिंग स्टार्ट जावच्या पयलीं पब्लीक हियरींग जावच्या पयलीं प्रत्येक फावटी आमी हेच सांगीत आसा की ती मायन चालू जायत आनी तुमी ज्या तरेन ती चालू करपाक सोदता गांवाक धोको आसा परत एकदां सांगता हांव तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून मुळगांव गांवचे ग्रामदेवीचे देवूळ ह्या सरकारान लिजान घातलेले आहा पंचायत लिजान घातलेली आहा शाळ्यो लिजान घातलेल्यो आहा घरां लिजान घातलेली आहा हेर खुबशीं देवळां लिजान घातलेली आसा हे सगळे लीज तेंच्यांनी घातला इसी दिला आनी मायन चलोवपाक वेदांताक दिला आमी आमच्या आमदाराकूय कितें सांगपाक जाय तें सांगलेलें आहा ते आसलेले आतां डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान मिटिंगेन डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलेलें आसा ते आमकां सांगता बफर झोन खंय गांवचो जे निमाणें घर आसा थंयसरल्यान 50 मिटर सोडून ते जाय तशें मायनिंग करतले खंय आनी हो अख्खे गांवचे 2 वाडे काडला आनी मायनिंग लिजान घालून थंयला रातचे जाल्यार रातचे तेंची मायनिंग चालू आसता सांगलेलें कशेंच आयकना आमची तळी जाल्यार तळी थंयसर सेटलिंग पॉयंट म्हणून वापरता देवळाक थंयसर अक्षरशः तेंच्यांनी वाट लावन उडयल्लेली आहा धुल्लान बीन हे फक्त ही सरकार जी आसा ह्या लोकांक फोंडान घालून आपूण थंयसर बॅगां घेवपाक पेटलेली आसा म्हणून गोंयची आयज ही दुर्दशा जाल्लेली आहा पूण गोंयकार हेज्या फुडें हे सहन करून घेवचलो ना तांकां आमी पावल्लेले आहा तांकां हे आमी सांगलेले आहा तांकां मॅसेज पावल्लेली आहा।